पावसाळी अधिवेशनात रणनीती करपा खातीर विरोधकांची बसका जाता. मात विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान बसका आपयली ती BSc मिटिंगे उपरांत. ताचेर विजयान नाराजी उक्तायल्या. ही प्रथा ते फॉलो करतात. तेन्ना व्हडलें सेशन आसता, चड करून मॉन्सून सेशन. तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो, फाल्यां लास्ट दीस, ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो. सो ती बिझनेस एडवायझरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली, जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली, वावर काडप आशिल्लें, तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शक्य जातलें. हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें, कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच, म्हाका म्हणजे मनान म्हणजे तकलेन येना. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा परंपरे प्रमाणच बसका आपयल्या. All that we are present in the opposition, that I believe this is the chance that we can put the government on the mat and let us all rise to the occasion, because Goans are watching. Goans know how this BJP government have come into power. It's not any personal issue. I have no ego. It is a very open message that let us fight for issues. We came up to this that गोंयचे पासत जोरी तोरी वे गोवा फर्स्ट मुटाय जाल्यार आनी गोंयचे इश्यू मुटाय जाल्यार रेस्ट एवरीथिंग शुड बी केप्ट असाइड. एंड यू हैव सीन इन लास्ट 3-3.5 वर्सां ज्यो असेंब्ली आज सेशन जालें तितले असेंब्ली सेशनान वी एज द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द आम आदमी पार्टी हैव ऑलवेज been united to take up Goa's issues. So today there are a lot of issues in Goa. In fact, I discuss kela and how to find a solution. We will definitely all come together. I mean, the opposition has so many times and then sessions जातले, we will all come together and honor the government. आम परत पासून मेळटले, but this is the beginning and I think this is a very good move. Even on resolution, तुम्ही जाणात ते रोमी स्क्रिप्ट आम्ही ते आता एक रेजोल्यूशन घायला, तो नंबर म्हाका आयला जावं रेजोल्युशन्स आनी हे डिस्कस करपाक आज आमची मिटींग ही जाता. आनी बरे भाशेन जायते इश्यू गोंयचे इश्यू घेतले आनी गोंयचे इश्यू घेतलो आनी आमी सगळे एकठांय रावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.